28 तारखेक पेडण्याची फामाद पुनव पुनवेची भूतनाथ आणि रवळनाथाची तरंगा वर्स पद्धती प्रमाण कोटकार मांगराक कोटकार फॅमिलीक भेटीचो कौल दिवन देवाचे मांगरात पावली। आता तरंगा देवाचे मांगरात दर्शना खातीर दवरल्यात। तेले होत्या तसे हे महापुरुष पेडण्याची रवळनाथ, पेडण्याची भगवत, माऊली, मूळवीर, सातेरी हे पंच हितून ही देवळां आहात। ही पेडण्यासारखी देवळां म्हाका दिसता अशी खंय नासतली आणि पोर्तुगीज टायमार तेंच्यांनी खंय वडयल्ली ती सुद्दां खबर ना। कित्याक पत्रादेवी स्मारक हा फ्रीडम फायटरांचे ते मोठे स्मारक हा, ते सुद्दां देवळां असली आसतली पण कोणाक ती खबर ना खंय आसली आनी काय आहात ती। अशी रानांनी जंगलांनी ही देवळां देवळाकले। ह्या आमचो गांव सादो गांव गरीब गांव असो आहा, तरी म्हाका दिसता हे जे लोक आसतात आमचे तेंची भरभराट जावची, तांकां आयुश्य दिवचा, तेंच्या भुरग्यां बरें शिक्षण दिवपाची आणि वायट व्यसनां आहात। आज म्हाका बरे थोडे म्हाका गोश्टीन खटकता। रात्रीचो जो टायम असता तो सामको वायट असता। त्या भूतनाथ देवान ह्यांचा सारका पिशाचे भुरग्यांक सगळ्यांक बरें करपाचें, तेंचे आरोग्य दिवन तेंची बुद्धी आणि सगळे हेतून बरें करपाची इतके देवा कडेन हांव मागता। लोक तेंची विनवणी करून ताका फाटी हाडटात आनी शणैचो तेच्या नंतर शणैक गोल आसता। शणैक गोल जाल्या नंतर मग दादा डॉक्टर म्हणून ते परत हेचे कडेन गोल आसता। मग ती फुडें मेस्तांक गोल आसता, दिवाणखाण्यान ताका सुजन नांवाचें घर म्हणटात, दिवाणखाण्याचेर वता। दिवाणखाण्यार सकयल देंवली म्हणजे पेडणेकारांक गोल आसता। पेडणेकारांक जाल्या नंतर मग आमचे सेवेकरी जे ह्याचे म्हणजे सेवा करता शालदारी ते तांकां गोल भितून वयता। भितून गेल्या नंतर तरंगा काय करता, पयलीं शिरांनी वयता। भागवताक थंय भागवत जो संबंद आसलो तो काडलेलो आसलो, ताका मान दिता। आता विराजमान जाल्ले आसात 12:30 वाजता कोटकार कुटुंबीय, कोटकार पिलगी, कोटकार सेवेकारी, मानकारी पहिले मानकारी कोटकर पेडणे तालुक्यात ह्या देवस्थानात कोटकरांची पहिली मान। हंयसर देव इल्यानंतर विराजमान जाल्यानंतर कोटकरांक दुपारी हंय कौल जाता। कौल जाल्यानंतर महानिवेद्य वाढलो जाता आणि संध्याकाळी 4:30 वाजता शेडगावकर मोर्जीचे जे बुवा असतात त्यांची हंयसर कीर्तन असतात। मोठ्या महोत्सवात कीर्तन थाटामाटात कीर्तन जाता आणि संध्याकाळी परत वाद्य बारा धोलाचा वाद्य जाता। ज्यो काय प्रथा आसा त्या देवाच्या इच्छेप्रमाणे ती प्रथा आम्ही करतो आणि अजून फुडें आमची खूप श्रद्धा आसा। म्हणजे पूर्वीच्यांनी केल्लो आहा तो म्हणजे पयले कोटकारांक हांवें मान आहा। पयले 9 दीस पालखे जातात भगवतीच्या देवळान, ते जाला उपरांत घट उठतात, मागीर दसऱ्याच्या दुसरे दीस देव न्हेसतात, ते रवळनाथाच्या देवळान न्हेसतात आणि मागीर ते कोटकार वाड्यार येतात। कोटकार वाड्यार येयल्या उपरांत ते पयलो कोटकार वाड्याक कौल दिता। कौल दिल्या पयलीं तांकां ह्या पावणेर म्हणून आसता तो पावणेर घालता आमी सगळ्यांक आणि मग ते 12 आमकां कौल दिल्या उपरांत ते परत हितून देव वचांक वयतात, भगवतीच्या देवळासून मांगरान वतात। मांगरान मग ते हें आसता, मागीर ते 3 दीस थंय रावतात। मागीर ते इडाची रात जाता। इडाची रात जाल्या उपरांत ते मग दुसरे दीस पुनव जाता। त्या उपरांत ते पुनवेक सगळ्या महाराष्ट्राक बी सगळ्या कौल दितात आणि ते परत असलेल्या जाग्यार म्हणजे रवळनाथाच्या देवळान पावळ आसता।